प्रशांत बाबा, हालीच सीएम आयिल्ले तुमच्याकडे मांद्रे मतदारसंघात आयिल्ले आणि त्या टायमार तुम्ही त्यांचे बरेच स्वागतय केले आणि तुमचे प्रश्न जे असतात तुम्ही त्यांना सांगलेले असतात. त्यावेळेस सीएमान सुद्धा तुमका आश्वासन दिले की जे प्रश्न असतात ते सॉल्व करता म्हणून. एकंदर आता लोकसभा इलेक्शन असा आणि एका सायडीन भाऊ असा BJP कॅन्डिडेट, त्याचबरोबर खलप जे असतात ते काँग्रेसचे असतात आणि RJD मनोज परब असा. एकंदर मांद्रेचा सरपंच आणि तुमची कितें स्टेप आसतले कित्याक मदीं तुमी म्हटलेले की जे आमचे इश्यू आसात जो कोण सॉल्व करतलो तेणी लेखी दिवचे म्हणून. आता तुमचे कितें म्हणणें आसा? पळय, पयल्या सुवातेर एज अ गांवाचो इश्यू म्हटल्यार जो मेन इश्यू जो आमी रेज केल्लो, जे प्रत्येक गांवांतले आमचे जे नागरिकान एक सांगपाचो विशय म्हणल्यार बऱ्या पैकी म्हणजे इतलो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो हे सरपंच म्हणून हांगासर खऱ्या अर्थान जो लोकांचो म्हाका प्रतिसाद मेळ्ळो त्या प्रतिसाद हांवें तेंच्यो जे एक मागणी की हे डोंगर भागा बद्दल हे जे इलिगल कन्वर्जन आसले त्या संदर्भान जे विशय येयल्लो आनी फाटल्या दिसांनी जो विशय हांवें तो उखलून धरलेलो तेन्ना फाटल्याच दिसा गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मांद्रे येयल्ले तेन्ना देवी भगवती सप्तेश्वर ह्या देवळान ते तेंच्यांनी दर्शन घेवपाक ते भितर चल्लेले तेन्ना आमचे मांद्रेचे काही नागरीक स्वता हांव म्हजे पंच सदस्य आसले बाकीचे तेंच्यांनी एक सगळ्यांनी मेळून आमी तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट केल्ली की जे हे आमचो जो इश्यू आसा गांवाचेर हो जो एक वायट अशें TCP डिपार्टमेंटाचो जो इश्यू जाल्लो सो तो तेंच्यांनी स्वताहून सांगला आमकां की आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. आनी ज्या अर्थान तेंच्यांनी भगवती सप्तेश्वर ह्या देवळान भितर रावन तेंच्यांनी हो विशय सांगला की आमी तुमच्या बरोबर आसतले त्या अर्थान आमकां त्या दिसा पासून आमकां एक बरें दिसलें की सरकाराचो जो मुख्य जो चीफ मिनिस्टर हेंच्यांनी स्वताहून सांगला की आमी तुमच्या बरोबर आसा. तेन्नाच्यान आमी आमचे जी आतां फुडेल जे आतां इलेक्शन जाता ते कितें भुमिका घेतात तेचेर आमचो लक्ष केंद्रीत आसा. आतां तुमी सांगला त्या पद्दतीन आतां लोकसभा इलेक्शन आसा त्या सायडीन श्रीपाद भाऊ आसा, रमाकांत भाई खलप आसा, त्या सायडीन मनोज परबूय आसा. पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांत पयलीं हांवें खंयच्या आजून पक्षान प्रवेश करूंक ना. गेलीं 20 वर्सां जालीं हांव 20 वर्सां म्हायसूर BJPक सपोर्ट करीत येयल्लो आसा कारण ते BJPचे जे विचार जे तेंचे काम करपाची जी पद्दत आनी जे मांद्रेक लागून विलेजीक लागून जे आयज तेंच्यांनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक हेंच्यांनी आमचे MLA अजीत भाई आरोलकर हेंका जो सपोर्ट आनी मांद्र्यान जे जे नवे नवे डेव्हलपमेंट पुलीस स्टेशन म्हणूं नाका आमचे सब स्टेशन म्हणूं नाका इलेक्ट्रिसिटी हे खुबश्यो गोश्टी आमकां ज्या गांवांक लागून दिल्या एज अ गांवचो सरपंच म्हणून हांव खरोखरच डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे आमी आभारी आसात. आनी खूब आशा आहा तेंच्या कडल्यान की मांद्रे गांवांत कितें बरें जातलें आनी तेंच्यांनी स्वताहून सांगलां मांद्रे गांवा बरोबर आपूण आसा, मांद्रे गांवांत कितें जाय पळय तें तुमकां जाय तशें जातलें म्हणून सगळ्या गोश्टी सांगला. सो एक बरें दिसता आयकून. आतां प्रश्न आसा की कोणाक सपोर्ट करचो वा कोणाक सपोर्ट करचो न्हू. सो मांद्रे गांवांत जशें आतां आमचे 11 वॉर्ड आसात, 11 पंच सदस्यय आसात, मांद्रे गांवाची जनता आसा. आयज म्हाका जर विचारपाक गेलें की तुजो सपोर्ट कोणाक आसतलो तर हांव कसो आसा आयज हे खुर्चेर आसा म्हणटकीर गांवाचो मनीस आसा. हांव इंडिविज्युअल अशें म्हाजें सांगूंक शकना की हांव हेका सपोर्ट करतलो तेका सपोर्ट करतलो. हांवूय म्हणून म्हाका खबर आसा ह्या गांवचोच आसा. सो प्रत्येक वाड्यार प्रत्येक वॉर्डार जे जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंच्या कडल्यान एक फीडबॅक घेतलो हांव सहज डायरेक्ट वचून हेका वोटींग करतलो तेका करतलो अशें हांव वक्तव्य करूं शकना कारण हांव आयज पर्यंत गांवांक कितें जाय गांवा बरोबर आपलो हांवें गांवांक सबंद आमच्या मांद्रेच्या नागरिकांक मेळ्ळा. सो तेंचो हांव फीडबॅक घेतलो. म्हाजे जे काही समर्थक आसात तेंचे सुद्दां विचारपूस घेतलो कशें कितें करया कोणाक सपोर्ट करया. कारण मतदान केलें हो विशय सोंपना. मतदान कोणाक करा, मतदान केल्या बरोबर त्या मतदान केल्ल्या मनशान निवडून येयल्या बरोबर गांवाचो कसो विकास पळोवप, गांवांक लागून कितें करप. कारण हो सेंट्रलाक हो एकमेवच मनीस पावूंक शकता हो लोकसभेचो आतां कॅन्डिडेट कोण निवडून येतलो तो. गोंयचे मांद्र्याचे गोंयच्या सदांच धरिना हांव मांद्र्याचे जे कितें इश्यूज आसा कोण रेज करूं शकता, कोण सेंट्रलाक व्हरूंक शकता, मांद्र्याक जे कितें जाय, गांवांक कितें जाय. मांद्र्याचे आतां कितलेशे आमचे तरूण आसात, पेडणे गांवांत कितलेशे तरी तरूण आहा तांकां नोकऱ्यो ना, धंदे ना हांगासर.
जितल्या जाणांची शेती जमिनी गेल्लेले आसा कितलेशे तरी आमकां एक ऑफर दिल्लेले फाटल्या टायमार आमचे श्रीपाद भाऊ की आमी तुमचे अशें करता तशें करता पण ते गोष्टी जाले ना. काही लोक समचे दुखोनय आसात पण आशा आसा की सरकार बीजेपी कितें करतलो म्हणून कारण डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी आश्वासन दिल्लेले आसात आनी एश्युरन्स दिल्ले आसात की आपूण स्वता करता म्हणून सांगला. सो एक विचार एक आमच्या मांद्रेच्या जनतेन हेचेर विचार करचो आनी हांव तेंच्या विचारान हांव आसा प्रत्येकाची हांव फिडबॅक घेतलो आनी हांव म्हाजें मागीर डिसिजन कितें तें पळयतलो आनी सबंद डिक्लेरेशनूय करतलो. तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता आमच्या मांद्रेच्या जनतेक कारण हे इलेक्शन आयज आसतलें फाल्यां आसतलें पण हे इलेक्शन चालूच आसतलें पण जें कितें गांवांक लागून आसा गांवांक लागून कितें जाय गांवाचें हित कितून आसा आयज आमचे कडेन 3 कॅन्डिडेट बरे तिगूय बरे कॅन्डिडेट आसा. श्रीपाद भाऊ 25 वर्सां तेंच्यांनी एज अ लोकसभे मेंबर म्हणून आसा. मांद्रे मतदारसंघात रमाकांत भाई खलप हो मांद्रे मतदारसंघ मांद्रे गांव हो करपो ना कारण तेंच्यांनी हांगा नेतृत्व केल्लेलें आसा. तशेंच मनोज परब हे सुद्दां अशें आसात एक धडाडेचे युवा नेतृत्व आसा खंय आवाज हो सेंट्रलाक ते काडूंक शकता पण अल्टिमेटली कशें की निवडून येवन जेणे करून मांद्रे गांवाचो विकास जातलो. मांद्रे गांवांक जे कितें साधन सुविधा जाय मांद्रे गांवाच्या तरुणांक कितें जाय मांद्रे गांवांत जे कितें आतां चडशें आतां पळोवपाक गेल्यार हो ग्रावंड आसा हांगासर कितली तरी वर्सां जालीं ग्रावंड तसोच आसा. हांव पंचायतीन पावच्या पयलीं अशें आयकूंक येतालें की MPLAD फंडा थ्रू ग्रावंड जातलो आयज तश्याक तसो ग्रावंड पडून आसा. सो हे खुबशे इश्यूज आसात तो इश्यूज कोण क्लियर करतलो हो मेन प्रश्न जाल्लो आसा. तशेंच आतां हालींच पळोवपाक गेल्यार गार्बेज इश्यू आमचो आसलो. गार्बेज हांवें फाटल्या दिसांनी पळयतालो की जो आगारवाड्याच्यान मांद्रे भितर सरतना हायवेचेर असो गार्बेज पडटालो अशें हांव म्हणटा मांद्र्याचेच न्हू मांद्र्या भायरचे इतर जे ह्या रोडान ह्या हायवेच्यान वयताले येताले ते गार्बेज रस्त्यार उडयताले अक्षरशः. हांव स्वता म्हाज्या पंचायतीच्या स्टाफाक घेवन जे गार्बेज कलेक्शन करता तांकां स्वता 7:30 सकाळचे रावून आमी ते आतां डेली क्लिनींग करता. सो आयज पर्यंत पळोवपाक गेल्यार 1 म्हयनो जालो मेन जो हायवे आसा सद्या आयज क्लीन आसा. तसोच हांव मांद्रेचे संपूर्ण जनतेक एक सांगूंक सोदता खास करून जे पोस्टल लायनीन आसात पळय ते जे आतां बिझनस करतात चडशे आमी तांकां प्रोविजनल परमिशन दिल्लेलें आसा. ते प्रोविजनल परमिशनार ते बिझनस आज पर्यंत चालू आहा गेलीं 4-4, 5-5 वर्सां. तांकां एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे प्रोविजनल लायसन आमी तुमकां कित्याक दिता की तुमी ते प्रोविजनल लायसन घेवन विविध डिपार्टमेंटान वचून तेचें परमिशन घेवन येवचें आनी आमच्या कडल्यान प्रॉपर ट्रेड लायसन घेवचें. ताका लागून आमी तुमकां प्रोविजनल दिता. पण काही जे एस्टाब्लिशमेंट आसात ते कितें करतात प्रोविजनल लायसनाचेरच आपलो धंदो चलयतात. सो हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता जाता तितले बेगीन पंचायतीन याय. आमी हांगा आसा सेक्रेटरी आसा हांवूय आसा होल डे आमी आसता पंचायतीन. तुमी यात तुमकां कितें जर हेल्प जाय जाल्यार आमी करपाक रेडी आसा. फटाफट तुमी ते परमिशनां घेयात आनी प्रॉपर सामकें क्लीन आनी नीट तुमचो बिझनस चलोवपाक तुमी प्रयत्न करा. आमचो सपोर्ट तुमकां आसा. तशेंच आनी एक विशय जावन गेल्लो आसा हालींच हांवें पळयलां की फीश मार्केट आमचे कडेन फीश मार्केट आसा पण त्या पद्दतीन ना. तेची सुद्दां एक सुदारणा डेव्हलप करपाची गरज आसा. काही फीश वेंडर्स जे आसात ते रस्त्यार आसतात आनी जेणे करून आमचो मेन रस्तो आसल्या कारणान ते एक्सिडेंटली चड जातात. हांव ते फीश जे वेंडर्स आसात तांकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की रस्त्यार तुमी ते अतिक्रमण करूं नाका. कारण फाटल्याच ग्रामसभेक असो डिसिजन घेतलेलो ग्रामसभेन की जे कोण वेंडर्स रस्त्यार आसात तेंचेर कडक कारवाई करची. तर कारवाई कोणाचेर करची वेंडर्स आहात ते सगळे मांद्रेचेच आनी तेंचो धंदो तेंचे पोंट ते. पण हांव तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की आमकां एक स्ट्रॉंग अशें डिसिजन स्ट्रॉंग अशें एक्शन तुमचेर घेवपाक दिवं नाका. हांव तुमचे कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करूंक सोदता प्रसार माध्यमांतसून की तुमी जे वेंडर्स जे रस्त्यार बसतात ते तुमी तुमकां एक भितर एरिया आमी दिल्लेली आसा थंय तुमी भितर बसचे. तशेंच फ्रुट्सवाले वेजिटेबल वेंडर्स आसा तांकां आमी बऱ्या पैकी पंचायतीच्या फाटल्यान थंयसर बरे JCB घालून सगळें बरें क्लीन केल्लेलें आसा. थंयसर तुमकां प्रॉपर सिटींग अरेंजमेंट केल्ली आसा. काही जे फ्रुट्सवाले आसात ते रस्त्यारच बसतात थंय. हांव परतून तांकांय बी सांगूंक सोदता की तुमकां जो जागो दिला थंयसर बरे भशेन बसा. सगळें सिस्टमॅटीक स्लोली तुमकां जे कितें जे डेव्हलपमेंटल जाय तुमचे जे कितें विचार आसा की तुमकां शेड जाय आनी कितें हें सगळें जातलें. पण टेम्पररी सद्या तुमकां आमी दिला पळय ते एरियेन तुमी बसचे सगळे लोक. तशेंच आतां आनी एक विशय म्हळ्यार जावन गेल्लो आसा काही आमचे क्रिकेटपटू आसात तांकां ग्रावंड ना.
ग्राउंड ना म्हणटा पूण हांवें तुमकां एक सांगूंक सोदता की सद्या कोर्ट असल्या कारणान आमकां कसलें डिसिजन आनी कितें एक्शन आमकां घेवपाक मेळना. सो सून कोर्ट इलेक्शन जालें आमी इमिजिएटली ग्राउंडा बद्दल आमी फायल मूव करतले आनी ग्राउंडान जाता तितलो बेगीन एक फावंडेशन स्टोन सेरेमनी करून आमी फटाफट ग्राउंडान आमी हात घालतले हे तुमकां हांवें सांगूंक सोदता. नाही, हालीच एक विषय आसता युरी जो आसा तो स्थानिक आमदार तुमचो जो जित आरोलकर आसा हाचे तरी एक शब्द वापरले लापीट म्हणून कितें तरी. सो तेचेर सध्या खुबशे प्रेस जाले आणि तेच्या उपरांत खुबशे जाणांनी तेचेर निशेध केलेलो आसा. एक सरपंच म्हणून तुमी हेचेर कितें सांगूंक सोदता? पळय युरी आलेमो फाटल्या विधानसभेक हांव खऱ्या अर्थान विधानसभा ज्या पद्दतीन ते गोंयचे प्रश्न इश्यू रेज करताले खरोखरच बरें दिसतालें कारण तो एक बरो युवा आनी न्यूली इलेक्टेड आनी ओपोजिशन लिडर गोंयचे जे कितें हीत आसा त्या पद्दतीन तेंच्यांनी बरेचशे क्वेश्चन रेज केले. बरें दिसलें की कोण तरी एक एड्युकेटेड आसा आनी ओपोजिशनान आसा आनी तो गोंयचे प्रश्न रेज करता. पूण कालचे तेंचे एक ते वक्तव्य जे लापीट म्हणून शब्द जे आमचे मांद्रे मतदार संघाचे आमदार जित भाई आरोलकर हांकां जो यूज केला आमकां हांकांच यूज केला. कारण तो आतां म्हणटा की आपूण काल हांवें बायट पयली तेची तो म्हणटा आपूण ढवळीकराच्या मनशाक म्हटला जो दुसरो मनीस आहा पळय तो MLA. आतां एमजीन आनी कोण MLA आसा? एमजीन एक ढवळीकर आसा आनी सेकंड जो MLA आसा तो मांद्रे मतदारसंघाचो MLA जित भाई आरोलकर आसा. आयज ते हांव म्हणटा कितें तुका जर सॉरी म्हणपाक जाय जाल्यार क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी म्हण. सॉरी म्हणलें म्हणून कांय वायट ना. वयल्यान तूं खरें म्हणल्यार खरें पळोवपाक गेल्यार पेडण्याची जनता मांद्रेची जनता तुका खऱ्या अर्थान एक्सेप्ट करतली. हांवें जाता तें पण तुज्या कडल्यान हें अशें जावपाक जाय नासलें कारण तुमी ओपोजिशन एक लिडर आसा आनी ओपोजिशन लिडर जेन्ना अशे जे शब्द काडटा आपल्या एक स्वता एक MLA कारण तुमी 40 पैकी तूं एक आसा आनी तो एक आसा तुमी MLAs आनी तुमी एकामेकाक रिस्पेक्ट दिना. तूं स्वता ओपोजिशन लिडर आसून तुवें ओपोजिशनाची जी भुमिका करपाक जाय जे बारीक बारीक जे इश्यूज आसा हेका लापीट तेका लापीट अशे प्रश्न अशे लोकांक आरोप प्रत्यारोप करून काय अर्थ ना. कारण ढवळीकरान जो आरोप केला काँग्रेस सरकाराचेर केला. ढवळीकरान आरोप हो तुजेर स्वता करूंक ना काँग्रेसीचेर आरोप केला. जर ढवळीकरान आरोप काँग्रेसीचेर केला जाल्यार ह्या युरी आलेमावन MLA जिताचेर कित्याक करपाक जाय आसलें तें? जितान आरोप केल्लो काय तुजे कडेन गट्स ना ढवळीकराक कितें म्हणटा? लापीड हो शब्द जो तूं वापरला पळय तो जीत आरोलकर हांकां कित्याक? तुका जर गट आसले तूं ढवळीकराक उलय. आनी ढवळीकर आयज पर्यंत उगी कित्याक आसा? तुज्या एका MGP MLA जर तो लापीड हो शब्द वापरता जाल्यार तुवें आज पर्यंत ते युरी आलेमो आहा ताका कित्याक उलोवंक ना अजून पर्यंत तूं? सो खंय तरी ओपोजिशन लिडर आसून युरी आलेमोन जो हो शब्द वापरला परत निशेध करपाची गरज आसा. आनी हांव एज अ प्रशांत नाईक सरपंच विलेज पंचायत मांद्रे ह्या वक्तव्य जे कितें केला युरी आलेमो तेचो हांव निशेध करता. आनी जर ताका खऱ्या अर्थान काँग्रेस जो पक्ष जर वाडोवपाक जाय आनी रमाकांत भाई खलप जर तांकां जर निवडून हाडपाक जाय जाल्यार खऱ्या अर्थान तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन सगळ्या लोकांक सगळ्या जे जनता आसा वेदर तो MGचो पक्ष आसो नाजाल्यार आनी इतर खंयचो पक्ष आसो तुमी जे एक निश्चय धरला की BJP डिफीट करची म्हणून BJPचो कॅन्डिडेट डिफीट करचो जाल्यार तूं जर खरो पॉलिटिशियन जाल्यार तूं इतर पक्षाच्या लोकांक जे कार्यकर्ते आसात जे MLAs आसात तेंचेर तूं अशें टिप्पणी करप न्हू अशें वक्तव्य करप न्हू. तेंच्यांनी खऱ्या अर्थान तुमी जर जनते फुडें सगळ्यांक सांगून एक सॉरी म्हणपाचें तुवें कारण हो शब्द तुवें सॉरी जर म्हटली तेन्नाच हे आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जी जनता आसा जे तुजे अगेन्स्ट आसा आयज ती अगेन्स्टच उरतली. आनी सॉरी म्हटलें म्हणून काय वायट जायना कारण तूं शब्द हो जीत आरोलकर हांकांच म्हटला कारण MGP कडेन दोनूच आसात MLA एक सुदीन ढवळीकर दुसरो जित आरोलकर. थँक्यू.